वेल्थ क्रिएशनाक टायम टायम इज इम्पॉर्टंट. टायमींग द मार्केट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सदांच आमचे कोण आयकता पळय ते शाणे ठरता. गोंयान लोक शहरांनी सामकेच नाशिल्ले. लोक कन्विन्स जावपा जाय टू स्टे फॉर ए लॉंग पिरियड. मार्केट में नया क्या है? मल्टी एसेट म्हणल्यार कितें? शिक्षण कितके गरजेचे हे म्हाका दिसता वेगळे सांगपाची गरज ना. आमी सगळ्यांनी तो अनुभव केला. पण ह्याच बरोबर आता आमी एक नवो ट्रेंड आयकता तो पर्सनल फायनान्स मॅनेजमेंट. म्हणजे आपूण जे जोडटा ते आपूण कशें सेव करूं येता आनी आपले जे वेगवेगळे गोल्स आहात ते कशें अचीव करूं शकता हेजी जाणीव आसपाची खरीच गरजेची आसा. आनी म्हाका दिसता हें ल्हानपणांतल्यान जर सुरवात जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचो फुडार खूब बरो जावं शकता. आतां आमी जोडटात, आमी पयशे मोडटात, जमले जाल्यार आमी ते सेव करतात. पूण सेव करतकूच ते कशें इन्वेस्ट करप रायटली आनी आपआपलो रिस्क एपेटायट म्हणा किंवा एज आनी आपले गोल्स जे आसा ते डिफायन करून हाका इन्वेस्टमेंट कशें करप. म्हणजे आमी म्हणटा की आमी सेव करून थोडेशे पयशे सेव करूं शकता, बट तेच जर आमी खंय इन्वेस्ट केले जाल्यार तातूंतल्यान आमकां जे एडिशनल बेनिफिट्स मेळटा ते बेनिफिट्सांतल्यान आमी तेच्या पेक्षा म्हणजे सेविंग्सच्या पेक्षा चड जोडूं शकता काय ना हे आय थिंक हे सगळे आयज आमकां सगळ्यांनी जाणून घेवपाची गरजेचें आसा. सो आमी सगळे सर्वीस करता, सगळे पयशे जोडटा आणि लास्ट आमचे कडेन कांयच उरना. ही जर तुमची जर व्यथा आसाच जाल्यार म्हाका दिसता हो कार्यक्रम तुमकां खरंच पळोवपाची गरज आसा. आनी फुडलीं 20 मिनटां आवर्जून आमच्या बरोबर रावात. बिकॉज म्हाज्या बरोबर आसा ह्या कार्यक्रमात हरी कामत जे आसा AMFI रजिस्टर्ड म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर. सर, वेलकम टू द शो. आता म्हाका एकूच विचारूंक जाय की हांवें हालींच न्यूज आयकली की गोंय जे आमचें आसा स्टेट विज इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे पर कॅपिटा म्हणत आनी म्युच्युअल फंडाचेर जर इन्व्हेस्टमेंट पळयत जाल्यार इट इज वन ऑफ दी हायेस्ट. म्हाका दिसता हें क्रेडीट लोकांक दिवपाचें, तुमकां दिवपाचें जे ह्या क्षेत्रांत काम करता गाय हें सद्या फायनान्शियल लिटरसी म्हणटा पळय आमी ताका पळोवपाचें. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ दीस हे सक्सेस? सांगपाचें म्हणल्यार कितें न्हय की गोंयान मातशी लिटरसी चड आसा, कळ्ळें. आनी आमचो एफर्ट आसात जे आमी म्युच्युअल फंड डिस्ट्रिब्युटर आसात तांचे एफर्ट्स आसात. तुमचे सारके लोक जे चॅनल्स आसा ते आतां म्हजोच हो कार्यक्रम तूं 4थ्या फावटी करता. सो ती लिटरसी वाडटा न्हय. आनी स्पेशली आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयता तेन्ना आमी सादें सिंपल हातून उलयता. त्या खातीर लोकांक कितें जालां चड अवेरनेस जाला. जर तुमच्याय चॅनलाचेर लोक फाटल्या फाटी जेन्ना केल्ले म्हाका वाटेर सुद्दां रावन लोकांनी विचारलें म्हणटकच ते जे पळयतात लोक आनी लोकांक अवेरनेस जाता न्हय. सो त्या खातीर तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा की तुमचो एफर्ट भरपूर आसा. दुसरें आमची जी बॉडी आसा MP म्हणटा ती न्हय, ती बी खूब करता. तुमी क्रिकेट खेळटा आसतना सुद्दां पळयतले की म्युच्युअल फंडाचो एडवर्टायजमेंट चालू आसा. आनी तिसरें म्हणटा तें कितें जालें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. आतां हांव ह्या म्युच्युअल फंडान लास्ट 20 वर्सां आसा. सो म्हज्या क्लायंटा कडेन भरपूर वेल्थ क्रिएट जाल्या. ती कशी वेल्थ क्रिएट जाल्या आनी बाकीच्या कडेन कित्याक जावना हे जे कोणें घालना तांकां डिपेंड जातात. आनी जे कोणें घाल्या पळय ते सामके खूश आसा, ते आमकां आनीक हाडून दितात. ते लोकांक सांगता म्युच्युअल फंड सही आहे. सारकें आमी म्हणटात आमी तांच्याय तोंडांतल्यान आयकता म्युच्युअल फंड सही आहे म्हणून. बरें, हे लेट अस ब्रेक इट डावन. आमी वेल्थ क्रिएशन म्हणटा पळय इट इज अ बिग जार्गन. म्हणजे म्हाका दिसता सामान्य मनशाक वेल्थ क्रिएशन म्हटल्यार जप करूं कळना ताका. पूण जर एग्जाम्पल दिलें पळय तुवें इतके रुपया घातले हाजेर तुका इतको इंट्रस्ट मेळ्ळो, हो तुजो इतको पर्पस जालो, हें जर समजून सांगत जाल्यार म्हाका दिसता ताका तें चड पडटा. म्हाका एकूच जाणून घेवपाचें आसा की हे वेल्थ क्रिएशना बद्दल आमकां मातशें सांगचें आनी गोंयांत हेच्या बद्दल कितकी अवेरनेस आसा एस्पेशली इन द नेक्स्ट जनरेशन किंवा हें जनरेशन आमी पळयता. फाटले तुमी म्हटलें 20 वर्सां तुमी काम करता, तुमचे क्लायंटेल आसा, बट हे आतांचें जनरेशन आहा पळय ते वेल्थ क्रिएशना कडेन पळयता. आतां तुमकां वेल्थ क्रिएशनच्या बद्दल आमी थोडें मातशें उलोवया. आतां वेल्थ म्हणजे फक्त म्युच्युअल फंड न्हय. वेल्थ म्हणल्यार पयलींचे आमचे जे लोक आशिल्ले म्हजे आजो पणजो आनी हांची वेल्थ कितें आशिल्ली? प्रॉपर्टीज, जागे घेतले. कळ्ळें तुमकां? ते जागे घेतले आनी ते जाग्या फाटल्यान पळयताले. आनी आज्यो बी आशिल्ली ती भांगरां घालताली सगळीं. कळ्ळें न्ही तुका? तांचो इन्वेस्टमेंट म्हणटा तो वेल्थाक म्हणटा तो फक्त भांगरांनी घालप आनी सुसेगाद रावप आनी बाटा बेसां. कळ्ळें तुका? एक स्टेज आयली मागीर की मॉनेटायझेशन ऑफ प्रॉपर्टी करपाक लागले. म्हणजे थोडे प्रॉपर्टी विकपाक लागले. आतां विकपाक लागले हाका कारणां खूब आसा. गरज अशी न्हय, थोड्यांक गरज ना, पूण कितें आसा ती हेरदेर खूब जाले. एका प्रॉपर्टी एक म्हजो आजो, म्हजे काका आनी तांची भुरगीं म्हळ्यार 25-30 लोक जाले न्हय. फाटीं फुडें ते कोण पळयतलो?
हे खातीर लोकांनी खुबश्या लोकांनी आमच्या गोंयच्या प्रॉपर्टी विकल्यो. आतां प्रॉपर्टी जश्यो विकल्यो न्ही ते पयशे जे आयिल्ले तेन्ना डिस्ट्रिब्यूट जाले. आतां हांवूच तुका एक गजाल सांगता, म्हणजे म्हजे कडेन एक केस आशिल्ली. ती काय 4 जाण भावणां कळ्ळें, प्रॉपर्टी विकली, 1 कोटी बी आयले तांकां. जवळ जवळ 15-20 वर्सां पयलींची गजाल आसतली, एक 2010-12 आसतली गजाल. विकले. आतां हे 10 वरान पयशे विकलेले. एक मुंबय ताणें कितें केलें तें म्हाका खबर ना. एक बायल तातूंतली एक चली घरांतली ताणें हाडून म्हजे कडेन केले. ते पयशे मल्टिप्लाय जावन कितलेशेच जाले. आनी वयल्यान हांकां कांयच नॉलेज नाशिल्ली म्हणून हांव एकदम वयर वचूना. एक्स्ट्रीम हांव ताका एक्स्ट्रीम वचूना. पयलीं तांकां म्युच्युअल फंड म्हणजे कितें शिकोवपा खातीर थोडे स्किमीनी घाले. मागीर तांकां अपग्रेड केले. आज इतले पयशे जाल्ले आसा की ते तुमी म्हणटात तुका जाय थंय घाल. विश्वास इतले जाले. आतां हिजोच भाव जो घालून आशिल्लो ताणें काडून खंय बँकेन एफडी केल्यो काय खंय कितें तें खबर ना. जेन्ना तांची मेळ्ळी तेन्ना सांगलें आगो म्हजे पयशे इतले वाडल्या, तुजे पयशे कांय वाडूना. तो 6-7 वर्सां लेट आयलो म्हजे कडेन घालपाक. तो जर तेन्ना आयिल्लो जाल्यार हिजे भशेनूच जातलें आशिल्लें. समजा तिचे 1 कोटीचे 10 कोटी जाल्या, हो कांयच वाडना म्हणून जेन्ना तिचे ऑलरेडी 3 कोटी जाल्ले तेन्ना भितर सरला. मागीर डेफिनेटली ताजे 10 जावचे ना. कितें मेन म्हणटा तें कितें आसा, वेल्थ क्रिएशनाक टायम इज इम्पॉर्टंट. टायमींग इज नॉट इन युअर हँड, बट एटलीस्ट यू शूड स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉंगर पिरियड. न्ही, आनी प्रत्येक गजाल म्हणजे तुवें समजून घेतल्या शिवाय, शिकून घेतल्या शिवाय, किंवा तुजो मनीस सामको ट्रस्टी असल्या शिवाय पेपराचेर सायन मारपाची नासता. ते आमी परत परत सगळ्यांक सांगता. कोण हो आयलो तो आयलो बेटर भानगडीक पडू नाका. शिकून घे. तुका कन्विन्स जालें तूं कर. नाल्यार तुवें पळयलें आशिल्ल्यो कितल्यो केसी जाल्या त्यो. हाय ग्रेड दितात लोक, अशें वाडटले 14 दिता, 18 दिता. थोडे तर सरप्रायझींग म्हणल्यार 2 वर्सांनी डबल जाता अशें म्हणून सांगून सुद्दां लोकांनी पयशे घेतले. हांव तुमकां हांगासर इंटरप्ट करता एका कारणां खातीर की आमकां सगळ्यांक तें जाय न्ही. आमकां सगळ्यांक ग्रीड आसता. आमकां सगळ्यांक म्हणटा तुमी जर म्हाका सांगशात की फाल्यां तुका एका म्हयन्यान किंवा एका वर्सान जर आपूण डबल करून दिता, डेफिनेटली म्हाजो विश्वास 101% आसतलो. पण तुम्ही म्हटलं की टाइम ताका दिवंक जाय. व्हॉट इज एन आयडियल टाइम टू बी इन द मार्केट? एक असा फॉर्म्युला आणि लोकांक पाशियस आसा? नाही, फॉर्म्युला जे आसता पळय ती सगळी थियरी, बट इन प्रॅक्टीस कितें जाता तें तुवें इम्पॉर्टंट. प्रॅक्टिसीन कितें आसता न्ही, आतां समजा 2020 कोवीड जाल्लो. हांवें जर तुका सांगिल्लें 2015 5 वर्सां म्हणून, आनी ज्या दिसा कोवीड जालो तेन्ना तूं म्हजे कडेन आयलो, तुवें 5 वर्सां सांगिल्लीं न्ही रे, पूण कोवीड जालो. हांव कितें करूं शकता? सो टायमींग द मार्केट इज व्हेरी डिफिकल्ट. बट कितें आसा न्ही, आमच्या म्युच्युअल फंडान एक स्टडी आसता, ताका रनिंग रिटर्न म्हणटा. रनिंग. सो ते 5 वर्सां 7 वर्सां अशें जर काडून पळयत जाल्यार 5-7 वर्सान जर कोणेंय शेअरांनी टायपान म्युच्युअल फंडान स्किमीन घाल्यात आनी लुकसाण करूं ना. 5 ते 7 वर्सां 7 वर्स झिरो. पूण एक समजा तुवें 4 वर्सांचे काडीत तोच रिकॉर्ड जाल्यार एक 5% बी एकट्याक कोणाक दोगांक जालें आसतलें. तर रनिंग रिटर्न म्हणजे समजलो तूं कितें जाणा, तुवें समजा 1 जानेवारीक घाले 20 आनी 1 जानेवारी 25 पळयता तूं. 2 जानेवारीक घाले 2 जानेवारी 25 पळयता. म्हणजे प्रत्येक हाका 5-5 वर्सां प्रत्येक डेट ती एड करता आनी मागीर ती कितलीशी सॅम्पल जाता आनी ताजी मागीर एवरेज काडून सांगता. सो 5 ते 7 वर्सांक लोकांक लुकसाण जावना. ओके, कळ्ळें न्ही. म्हणून आमी सांगता आसतना कितें, जर म्हजे कडेन कोणी क्लायंट आयलो, पयलीं आमी ताका कितें विचारता की तुजे बाबा पयशे हे घालतलो तूं म्हाका कितल्या वर्सांक दिता. कळ्ळें. मागीर ताका आमी स्टडी करता. तो बाबा कितलो एज ताजी, ताका भुरगीं कितलीं, तो ह्या पयशाचेर कितलो डिपेंड आसा, ताजें आनीक हें म्हजे घेवन घालता ताजे कडेन आनीक सेविंग्स आसा काय ना, हें सगळें ताका एसेस करता. ताजी भुरगीं ताका सपोर्ट करता काय ना, तो गव्हर्मेंटान आसा, बँकेन आसा काय खंय आसा, प्रायवेटान आसा. प्रायवेटान आसा जाल्यार ताका पेन्शन ना, गव्हर्मेंटान आसा जाल्यार ताका पेन्शन आसा. पयलींच्या कोण आसा हें आमी सगळें कन्सिडर. दॅट इज अवर मेन जॉब. मार्केट वयर सकयल व्हरप हें आमचें कांयच ना. बरें, मार्केटाकूच हांव आनी एक अटॅच प्रश्न विचारता की कोणें जर SIP सुरू केली, SIP म्हणया लमसम नाका, SIP सुरू केल्ली जस्ट नोव्हेंबर डिसेंबर एंड ऑफ 2019. ओके, एक 10,000ची ताणें SIP सुरू केली. आतां फुडल्या 2-3 म्हयन्यांतर ताका म्हाका असो पॅनीक अटॅक आयलो आसलो. तरी अमावंट कमी आसा, बट स्टील इट इज इन मायनस, रेडान आसा तो.
हांव जर म्हणें की ती केस आनी ताणें जर कन्सिस्टंटली ते केलां 10,000ची ताणें SIP फ्रॉम डिसेंबर 2019 टील टुडे, यू आर स्टील नॉट इन दॅट 5 year सायकल, जर केला जाल्यार हॅज ही अर्न्ड ऑर इज ही सफरिंग दॅट लॉस ऑफ कोविड? सी पळय कशें जालें न्ही, SIP ती हय म्हणजे कोविडान सुद्दां ताजे पयशे गेल्या. करेक्ट. आनी कोविड आशिल्लो पळय V शेप आसता पळय तशें आशिल्लें, मार्केट देंवलें आनी मार्केट वयर गेलें. करेक्ट सर. हें जर U शेप आशिल्लें न्ही, लोक आनिकूय पयशे करतले आशिल्ले. पूण हें रोखडेंच रिकवर जालें. ज्यो कोणाच्यो SIP आशिल्ल्यो पळय तांकां टेम्पररी दिसलें. जे कोण परत परत पळयतात ते, जे कोण कांयच पळयना तांकां कांयच खबर ना. आनी म्हजे तरी 80-90% जे क्लायंट आसा SIPचे ते पळयत ना कांयच. सो म्हाका व्हडलो त्रास जावना. आयले जर कोणें कितें अरे तुजे कडेन पयशे आसा जाल्यार थोडे घाल्ले एक्स्ट्रा, एक तुजो जर इन्स्टॉलमेंट 5,000चो आसा SIP, एक 25,000 घाल्ले आतां, हो स्कोप ही थोड्यांनी आयकलें. सदांच आमचे कोण आयकता पळय ते शाणे ठरता, कळ्ळें. जे आयकना हो सदांच हो हाका धंदो म्हणून करता, अशें जर विचार केलो न्ही जाल्यार तो करूंक पावना. सो एक MFDचेर म्हणजे तुजो विश्वास आसपा जाय. विश्वास आसत जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. सो आतां तुमी तो पिरियड सांगलो पळय, म्हाका तरी अश्यो व्हडल्यो केसी आज म्हजे कडेन जवळ जवळ 7,000 SIP म्हज्यो चालू आसा लोकांच्यो. ताजे म्हाका दिसना एक 10-15 लोकांनी म्हाका फक्त भिवन फोन केला नाल्यार करूना. कित्याक मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव सीन अर्लियर 2009चें करेक्शन. सो तूं मार्केटान जर मार्केट जर एक 10-15 वर्सां तूं आसा न्हय आनी तूं जर तें पळयलां जाल्यार आज तूं सामको मनाची खंबीर जाल्लो आसता. तूं भिना, मात सुद्दां भिना. करेक्ट. ऑन द कॉन्ट्ररी तूं आनीक करूंक सोदता. आतां गजाल तुमकां सांगता, ह्याच दिसांनी हांवें नोट केलां की मार्केट वयर गेलां न्ही, आमकां थोडे लोक येना आपली SIP वाडय. काल सुद्दां म्हजे कडेन एकटो आयला, तो मुंबय आसता. ताजी एका स्किमीन 2,000चीच SIP आशिल्ली. ताजे तो रिटर्न ताणें पळयला न्ही जवळ जवळ 18 ते 19% आनी इट इज अ टॅक्स सेवर फंड. इतलो ताणें पळयलो आनी तो काल म्हजे कडेन आयला, बायलेकूय घेवन आयला, आमचे SIP वाडय. तो वाडोवन गेला काल. सो मेन म्हणटा तें कित्यांनी भितर सरपाक जाय न्ही, मागीरूच तुका ताजी चव कळटली न्ही. हांव सदांच लोकांक सांगता, तूं स्वार्थ काडचो ना आनी म्हाका स्वार्थ केन्नाच लागता म्हणटलो. हातून अर्थ आसा. अरे एकदां तरी काड मरे, काडल्यारूच लागतली न्ही तुका. सो त्या खातीर म्हणटात आमी कितें, हांव जाता तितल्या लोकांक एनकरेज करता, तुमी SIP चालू करा बाबा. एक तुका जर 10,000ची करपा जाय, आज तूं 5,000चीच कर. एक थोडो तेंप राव, कशी वर्क जाता ती पळय, म्हजे कडेन डिस्कस कर. तूं जसो सारको परफेक्ट जालो मागीर तूं वाडय. ओके. सो दीस इज वन ऑफ द थिंग वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वेल्थ क्रिएशन. बरें, वेल्थ क्रिएशनाचेरूच हांवें तुमकां डिस्टर्ब केलो. म्हाका आमी हिस्ट्री ऑफ वेल्थ क्रिएशन म्हणटाले. पयलीं जागो आसले, मागीर ताच्या नंतर भांगरां आसलीं, जाग्यान मागीर ते बिकॉज हायर जाले आनी डिस्ट्रिब्यूट जाले म्हणून लोकांनी पयशे हे केले. आतां आमी जेन्ना पळयता पळय, अगेन यू सेड की म्युच्युअल फंड इज वन वर्ड. अशे कितें वेगवेगळे इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आसा जितूंतल्यान आमी कोणूय वेल्थ क्रिएट करूं शकता? सी आतां पयलींचे आमचे जमानो आशिल्लो पळय, तेन्ना लोक कितें करताले, हांवूच जेन्ना 84 हांव ह्या भितर सरलां, 83-84 तेन्ना हांव कितें करतालो, पोस्टाच्यो स्किमी, कळ्ळें, PPF आनी LIC सुद्दां आमी एज एन इन्वेस्टमेंट म्हणून विकताले. आज म्हाका दिसता हांव कितें तेन्ना करतालो काय म्हणून. तेन्ना पयले थोडी वर्सां, मागीर आय हॅव करेक्टेड मायसेल्फ, दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. सो अशें करून आमी ते लोकांक पयशे वाडयले. पूण जेन्ना म्युच्युअल फंड म्हणटा ती आयली एक्झिस्टन्सान आनी आमी समजले, पूण तेन्ना जेन्ना आयली तेन्ना पास्ट परफॉर्मन्स नाशिल्लें न्ही कांय. सो आमी कॉन्फिडन्स दिवपाचें आशिल्लें क्लायंटांक, तें आमी दिलें आनी लोकांक हाडले. आज म्हाका खुबशे क्लायंट सांगता, तुवें आमकां हांगा हाडलें म्हणून आमचे कडेन आज वेल्थ जाली म्हणून. आनी तुका आनी एक आनंदाची गोश्ट सांगता, म्हजे कडेन आज 400च्या पेक्षा चड लोक आसा विच आर लायक सर्वीसवाले सुद्दां आसा, कळ्ळें. दे आर वर्थ मोर देन 1 crore. 1 crore म्हणटा ते आमकां रिटायर जातकच सुद्दां इतले पयशे मेळना. पूण आमचे कडेन आज तुवें हाडले, हांवें म्हणलें हांवें हाडलें, हांव बरी भाशणां दिलीं, पण तुवें आयकलें, रिस्क तुवें घेतली, तुवें म्हजें आयकलें, तुवें म्हजेर विश्वास दवरलो म्हणून तुजे कडेन पयशे जाले. तूं म्हाका क्रेडीट दिवं नाका, एक तूं मातशें दी म्हाका क्रेडीट, पयलो इंट्रोड्यूस केलो म्हणून. बाकीचे तुवें घेतला रिस्क, तूं शिकला, तुवें इंट्रस्ट दाखयला आनी तुका मार्केटान सपोर्ट केला. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. वेल्थ क्रिएशन. हांव आनी एक विचारीत की बरेचदा
टायम बदलता, काळ बदलता, इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज बदलता. म्हणजे आधी आम्ही पळयताले की म्हणजे तुम्ही जशें म्हटले की जागे, भांगार, ताच्या नंतर बँकिंग, FDs आयले, आतां म्युच्युअल फंड्स आयल्या, लोकांक एक्सेस आसा स्टॉक मार्केटान सुद्दां इन्व्हेस्ट करपाचें. आयज आमी बिटकॉइन आयकता, थोडे जण ऑलरेडी इन्व्हेस्टेड आसा, तरी डायसी आसा, बट यू नो फुडार तुमकां खबर ना. हांव केन्नाय पळयतना तुमी म्हटलें की पास्ट परफॉर्मन्स पळोवपाक जाय. हांव विचारपाक सोदतां की 90ाचो जो काळ आसलो पळय, 90ाचो, त्या टायमार जर कोणा कडेन एक थोडे पयशे आसले, एक लमसम म्हणा, किंवा ओके चल आपूण SIP करता किंवा आपूण अरेंज करता ते पयशे, जाल्यार तो अप्रोच कसो आसलो आनी तुमी कशे गायड करताले, म्हणजे तुमी कसो पळयला तो काळ? 1990 हांव आशिल्लो ह्या इंडस्ट्रीन. ह्या इंडस्ट्रीन म्युच्युअल फंड म्हणटा तें नांव नाशिल्लें. फक्त एक युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, युनिट 64 म्हणटा तें एकूच आशिल्ली स्कीम. मागीर 93, 94 इल्ले 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 सगळे बँकाचे म्युच्युअल फंड आयले, मागीर प्रायवेट आयले, अशें अशें करून मातशें येवपाक लागले. पूण परत तुका सांगलां तशें पास्ट परफॉर्मन्स कांयच नाशिल्लें. आमीय कॉन्फिडन्स नाशिल्ले, लोकांकूय सांगपाक नाशिल्लें. आनी दुसरो गोंयचो एक प्रॉब्लेम कितें ना, गोंयान लोक शहरांनी सामके नाशिल्ले. हय, तुका सामकें नाशिल्लें, कोणूच नाशिल्ले. पूण म्हाका हातून कशें इंट्रस्ट आयलें, ह्या हातून भितर सगळें सोडून म्युच्युअल फंडान घुसपाचें किंवा शेअराच्या हातून घुसपाचें, की हांवें एक पणजेचे 5-6 व्यक्ती पळयल्यो, त्यो बऱ्यो जाणट्यो, त्यो इवन मुंबय वताल्यो स्पेशल म्हयन्यांतल्यान एक 5-6 दीस, आनी शेअर बाय करपाक. आयच्या भशेन टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली न्हय, सो ते लोक करताले म्हणून हांव भितर घुसलो. पूण टील 1992 हांव कितें करतालें, पोस्टाच्यो स्किमी, PPF, आनी तुमकां सांगलें तशें LIC. 100 रुपया कोणें दिले सुद्दां न्हय, ते पोस्टान हातूंत. पण फक्त एकूच आशिल्लो, हांव मातसो कंपनी FD ताका फाटीं आशिल्लो, म्हाका भंय दिसतालो, पूण हांव तें करिनाशिल्लो. नाल्यार हे सगळे इंट्रस्ट बेरिंग सेक्युरिटीज. ओके. आणि समजा आतां ओके 90ाचो काळ जालो, 2010 आय थिंक जस्ट तेन्ना रिसेशनाचें करेक्शन जाल्लें, तोय डिफिकल्ट फेज आसलो, बऱ्याच जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो. त्या टायमार अप्रोच तुमचो कसो आसलो आनी एडवायस कितें आसलो, जर कोणा कडेन वचपाक जाल्यार? 2010 हांव ऑलरेडी म्हणजे मातसो सिजन जाल्लो, ग्रॅज्युएट जाल्लो म्हणी येता तुज्यान. हय, कळ्ळें तुका, इन युअर की इन युअर माय फील्ड. म्हणजे हांवें पळयल्लें मार्केट वयर सकयल वता तें, आनी ऑप्शन्स पळयल्लीं. सो म्हजे कडेन जे लोक येताले ते म्हजे कडेन PPFाक भरपूर येताले, ते सुद्दां हांवें कन्वर्ट करून लोकांक सांगलें आतां PPF आसूं रे, कमी कर, आतां तूं म्युच्युअल फंडाच्यो टॅक्स सेवरान वच. किंवा म्हजे कडेन जर 100 रुपया आयले जाल्यार हांव जवळ जवळ 60-70 रुपया म्युच्युअल फंडान घालतालो. 60-70 रुपया. इन्शुरन्स हांव फक्त एज एन इन्शुरन्स म्हणून दितालो, रिस्क कवर म्हणून दितालो. पोस्टान सुद्दां म्हणजे सामकें तेन्ना हांवें कमी केल्लें. पूण तूं 2010 म्हणूं येता की हांव सामकोच ऑलरेडी म्युच्युअल फंड मय जाल्लो, भितर सारको घुसलेलो. आनी तोच म्हाका आज बेनिफीट जाला. म्हजे कडेन इतली क्लायंट बेज आनी हें जाल्या पळय, बिकॉज ऑफ दॅट 2010 म्हजो रायट एप्रोच जालो. करेक्ट. ओके. आतां जर आमी हो काळ पळयता पळय 2024, ह्या काळांत जेन्ना अशे वेगवेगळे ऑप्शन्स आसा, लोकां कडेन इन्फॉर्मेशन आसा, तुमच्या कडेन डेटाबेजूय आसा फाटलो एक्सप्लेन करपाक, त्या टायमार तुमची एडवायस एक एवरेज जर पर्सन आसा ताका कितें आसतली विथ रिस्पेक्ट टू? आतां पळय, 2010तली गजाल आशिल्ली. 2010 कोण इन्वेस्ट करपाक स्टार्ट केल्लें, तशें हांव 2010 ग्रॅज्युएट जाल्लो, ते आज ग्रॅज्युएट जाले. म्हाका आनी कांयच सांगपाची गरज ना, तेच म्हजी पब्लिसिटी करता, तेच म्युच्युअल फंडाचें सांगता. सो आज सेलिंग म्युच्युअल फंड इज बिकम लायक इट इज. पयलीं आमचो तो पुश प्रोडक्ट आशिल्लो, आमकां पुश करचो पडटालो 2010 बी. तो आतां पूल जाला, लोकूच आपूण जावन येता. हे अवेरनेस इतलें जाल्ल्या कारणान न्हय, लोक येतात आनी लोक लाँग टर्माक वतात. लाँग टर्म आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट म्युच्युअल फंडान म्हणजे कितें जाणा, लोक कन्विन्स जावपाक जाय टू स्टे फॉर ए लाँग पिरियड. करेक्ट. सो आज आतां मार्केट वयर सकयल चालूच आसता. म्युच्युअल फंडान इतले प्रोडक्ट्स आयल्या, आनी म्युच्युअल फंडाक हांव सामको म्हणजे इतलो कॉन्फिडंटली सांगता लोकांक की इट इज अ वेल रेग्युलेटेड इन्स्टिट्यूशन. करेक्ट. ताजो सेबीचो कंट्रोल आसा, ताजो एम्फीचो कंट्रोल आसा, प्रत्येक म्युच्युअल फंडाचे ट्रस्टीज आसता, तांचो कंट्रोल आसता, डे टू डे सगळें सामकें कंट्रोलान आसता. तरी पूण 1% चान्सीस आसता हेवटेन तेवटेन केन्ना मिस्टेक, फंड मॅनेजराची मिस्टेक, हे पेपर घेतले ते क्रेडीट जालना, हें जावंक शकता. पूण कितें आसा न्ही, इतलो कंट्रोल आसा. दुसरें कॅश वेव्हार ना. करेक्ट. तूं चेक दी,
बँकेन तुज्या अकाउंटाक मॅच्युरिटीक चेक येता म्हणजे मदीं कोण कितें तुमकां फटींगपणां बी तशें करूंक शकना. सो Transparency खूब आयल्या. ट्रान्सपरन्सी खूब जाल्या आनी प्लस बिकॉज ऑफ टॅक्नॉलॉजी आज लोकांक सगळेंच पळोवंक मेळटा न्ही. म्हजे कडेन म्हजे क्लायंट आसा पळय तो म्हजो ॲप वापरता. एपार ते डेली पळयता कितले वाडले, आज म्हजे 20,000 वाडले, आज फाल्यां म्हजे 30,000 देंवले. सो हांव कितें सांगता तांकां, तुमी डेली पळयात हां, 1 म्हयनो तरी डेली पळया. एका म्हयन्यान कितें आसा, आउट ऑफ 20 डेज ना, आउट ऑफ 20 डेज 15 फाटी वाडटलें, 5 फाटी देंवतलें. सो ताका कळटलें बाबा हें देंवताय बी म्हणून. इज अ पार्ट ऑफ द बिझनेस. पार्ट ऑफ द बिझनेस म्हणून ते कॉन्फिडन्स बिल्डिंगाक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. करेक्ट. सो ते आमी करतात. सो त्या खातीर न्ही म्युच्युअल फंडान आज खूब लोक येवपाक लागले. ओके, बरें. बरेचदा आमी म्हणटा की टॅक्सेशन इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी आनी दुसरी गजाल इज तुम्ही म्हटलें की UTIंतल्यान सुरू जाल्ली एक स्किमींतल्यान आतां वेगवेगळे स्कीम जाल्या, वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आसा इन म्युच्युअल फंड विच इज व्हेरी डायवर्सिफायड आसा, व्हेरी स्पेसिफीक टू थिमॅटीक आसा, सेक्टर्स आसा. आतां जर कोणाक दिसता किंवा म्हाका दिसता, हांव लेट मी आस्क यू फ्रँक एडवायस की म्हाका जर दिसता की इज देर अ गूड स्कीम जितूंतल्यान विच इज वेल डायवर्सिफायड, देर इज मे बी मिड टू मॉडरेट रिस्क आणि आय वॉन्ट टू एंटर, जाल्यार ते सद्याच्या हितून नवें मार्केट में नया क्या है. ते हांव तुमकां एक सांगता हाजेर न्ही, ताजेरूच हांव एक्चुली आज चड स्ट्रेस करपाचो आशिल्लो. दॅट इज प्रोडक्ट वीच इज 100% इन्वेस्टिंग इन इक्विटी. तातूंत परत लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप सगळे डायवर्सिफायड आसता. सो वॉट दे डू, द मॅन्डेट फॉर दॅम इन वेन यू चूज एन इक्विटी फंड, प्युअर इक्विटी फंड इज टू इन्वेस्ट 100% इन इक्विटी. तूं मागीर तुज्या हाजे प्रमाणे तूं चूज करता त्या प्रमाणे, बट द मनी वील गो 100% इन इक्विटी इन डायवर्सिफायड. ऑर इफ यू चूज ए सेक्टर फंड, पर्टिक्युलरली म्हणजे फक्त फार्मानूच घाल म्हणून 100% फार्मान घालतले. ही एक कॅटेगरी जाली. दुसरी कॅटेगरी कशी आसा न्ही की इट इज मल्टी एसेट. मल्टी एसेट म्हणल्यार कितें, कॉमन मनशाक दिसता की म्युच्युअल फंड म्हणजे एक म्हणून. म्युच्युअल फंड एक कॉमन नांव, ताज्या अंडर गोल्ड फंड येता, इक्विटी येता, डेट येता, अशें येता न्ही. आतां ही एक बेस्ट स्कीम म्हणजे कितें, कंबायन करून मल्टी एसेट म्हणजे एक एसेट इज इक्विटी, दुसरो डेट, तिसरो गोल्ड, फॉरेन इक्विटी आनी दुसरें इवन रिट्स म्हणून आनी एक प्रोडक्ट आसा तातूंत घालता. रिट्स म्हटल्यार कितें? रिट्स म्हणल्यार ते हे रेंटेड प्रॉपर्टी बी करता, रियल इस्टेट हे करता. आतां हाजो बेस्ट एडवांटेज म्हणजे टॅक्सेशन. आनी दुसरो, तूं कांयच रिस्क घेना. तूं कितें करता, काडटा म्हणजे एक 10 लाख काडून दिले, तो कितें करता एक 35-3.5 लाख 35% घालता शेअरांनी, 10-15%, 20% गोल्डान घालता. तो मागीर FD करता, तो मागीर फॉरेनाचे स्किमीनी घालता. सगळें करून तो फंड मॅनेजर आपल्याक जाय तशें, ताका दिसलें आतां की बाबा आतां गोल्ड जालो हाय, हांवें गोल्ड कमी करपाक जाय, तो 25चे 15 करता. ते 10 कितें प्रॉफीट बूक केला ते तो इक्विटीन वता किंवा ताका दिसलें तो भितरल्या भितर करता. हाजो एडवांटेज कितें न्ही, तुका टेन्शन ना, तुका टॅक्सेशन ना. नाजाल्यार कॉमन मनशाक हें समजना. कॉमन मनशाक कितें, हांव सुद्दां जर म्हज्या क्लायंटाचें इतल्या क्लायंटाचें अशें करूंक बसलो जाल्यार देट इज इन टॅक्सेशन इज इनवॉल्ड. करेक्ट, बिकॉज हांव जर स्टॉकूच जर हांवें खंयचो घेतलो आनी आयज घेतलो आनी 4 दिसांनी जर विकलो जाल्यार ताका टॅक्स क्वेश्चन आसा आनी ते विकपाक करपाकूय ताचो प्रोसिजर आसा. दॅट इज शॉर्ट टर्म गेन, लॉंग टर्म गेन सगळें करून मागीर तुजे पयशे गव्हर्मेंटाक म्हणजे अशें टॅक्सेशनाक खूब वता न्ही. सो त्या खातीर आमी लोकांक म्हणटा तुका जर सामको असो सेफ कसो रावपाक जाय जाल्यार ह्या फंडान यो. 100% तुज्या इक्विटीन वचून नाका आनी तुजो गोल इज शॉर्ट टर्म, एक 5 वर्सां बी. तुका लॉंग टर्म आसा जाल्यार तूं सरळ ते डायवर्सिफायडान वर्स तुका कांय पडलें ना, तो मॅनेज करतलो. सो मल्टी एसेट इज वॉट इज द न्यूएस्ट थिंग. सामको सद्या इन डिमांड मल्टी एसेट एक. आनी एक फंड आसा विच इज बॅलन्स एडवांटेज. ओके, बॅलन्स एडवांटेज म्हणल्यार कितें, इट इज एवरी वीक. सम पीपल डू एवरी डे. मार्केट वयर गेले विकता, एफडीन येता, मार्केट सकयल एफडीतले काडटा, परत हातून वता. ते कंटिन्युअस भितरल्या भितर करता. आमकां कांयच ना, आमकां कांयच त्रास ना. कॉमन मनशाक कांयच कळना ताणें कितें केलां आनी कितें विकलां तें. सो दीस इज अनदर गूड प्रोडक्ट फॉर द पीपल हू आर इन्वेस्टिंग फॉर ए शॉर्टर. सो तुमी आतां म्हणटा की मल्टी एसेट आसा आनी बॅलन्स फंड आसा, हे इज इट SIP मोड, इज इट लमसम मोड, कसो? खंयच्याय स्किमीन तुज्यान SIP करूं येता, लमसम करूं येता. ओके, कळ्ळें न्ही.
आतां SIP करतलो आनी तुजो SIP म्हणजे कितें, तुजो पगार येतलो, क्रेडीट जातलो आनी तूं मागीर म्हणजे यू आर इन्वेस्टींग टेकींग ए कमिटमेंट फॉर युअर फ्युचर अर्निंग न्ही. सारकें. सो तुजें येतलें म्हणून. आनी तुजे कडेन जर लमसम आसा, आमी हो बॅलन्स एडवांटेज किंवा मल्टी एसेट रिकमेंड करता, प्रोवायडेड द पिरियड इज मिनिमम 4-5 years. पण बरेचदा आणि एक प्रश्न असा की ओके चल कोणाकडे तरी असा पयसो आणि तरी तू हरी कामत म्हणा किंवा म्युच्युअल फंडाचेर अजून मातसो विश्वास आसा ना, डायसी मोडान आसा. एक कोणाकडे तर 1 लाख रुपया आसा, ताका तुमच्या कडेन आयलो, मातसो फाटी फुडें जाता तो, घालू नाका. त्या टायमार एक्चुअली जेन्युअनली म्हाका सांगा की ताणें SIP मोडांतल्यान वचपाचो काय लमसमान वचपाचो, कित्याक फाल्यां मार्केट कोसळ्ळें, फाल्यां जर आनीक करेक्शन आयलें जाल्यार कितें करता? 5 वर्साचो होरायझन दिला तुमी. बरोबर, ओके. नाही, आतां कितें करता, ताजे कडेन 1 लाख रुपया आसा, तो 1 लाख रुपया ते बँकेन दवरतलो, ते बँकेन ताका 2.75% सेविंग इंट्रस्ट मेळटलें आनी थंयच्यातल्यान तो म्हाका SIP दितलो. म्हणजे प्रत्येक फाटी म्युच्युअल फंड बँकेंतल्यान काडटलो. हांव ताका कितें म्हणटा, ते पयशे काड आनी म्युच्युअल फंडा कडेन आज दी आनी यू पुट इन ए फंड वीच इज अ डेट वीच वील अर्न एटलीस्ट 5-6% फॉर यू आनी थंयच्यातल्यान SIP कर. पूण ताका SIP म्हणटा, ताका STP म्हणटा. STP. ओके. सिस्टमॅटीक ट्रान्सफर फ्रॉम डेट टू इक्विटी. ओके. तर तशें करूया आतां. सो यू आर अर्निंग मोर देन युअर बँक अकाउंट जे 2-3% मेळटा, तुका डेटांतल्यान चड एक्स्ट्रा मेळटा आनी फुडें जो इन्वेस्ट करता तातूंतल्यानूय मेळटा. आतां एक सांगता तुका, म्युच्युअल फंडाची इतलो बेनिफीट आसा न्हय, तूं यू नेम द पर्सन, वॉट इज हीज नीड, वी कॅन गिव यू द सोल्युशन. ओके. बेस्ड ऑन हिज रिस्क एपेटायट, एज आणि सगळे जाय त्यो स्किमी यो तूं म्हजे कडेन डिस्कस कर. हांव तुजे ते पयशे म्युच्युअल फंडान घेतलो आनी तुज्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे हांव ते डायवर्सिफायड करतलो किंवा डिफरंट टायमार हांव इन्वेस्ट करतलो. सो इट इज ए सारको फूल प्रूफ. तुवें आनी कोणाक खंयच धाडपाची गरज ना. बरें, हांव आनी एक जेन्युइन विचारता आनी हांव मे बी गोंयकार, हांव गोंयांत रावता आनी आमी गोंयकार एकामेकाक वळखता, सो आय नो द वायब. सो बरेचदा आमकां न्ही ओके आमी खंयच्या कंपनी कडेन वेव्हार करचो ना, बट जर मदीं कोण आपलो मनीस आसा आनी तो जर रिकमेंड, तुमी कशें म्हटलें वर्ड ऑफ माउथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो जर रिकमेंड करतले आमी ताज्या विश्वासाचेर त्या कंपनीचेर इन्वेस्ट करतले. तुमच्या कडेन आतां तुमी म्हटलें 400 क्लायंट्स आसा, 700 सुमार तुमच्या कडेन 7,000 सुमार तुमचे हें आसा, म्युच्युअल फंड्स आसा वेगवेगळ्या हितूंतल्यान, आनी येदो व्हडलो तुमी एक पोर्टफोलियो हँडल करता. म्हाका जेन्युइनली विचारूंक जाय की तुमी म्हटलें की एपाचेर तुका चॅक करपाक मेळटा, म्हाजो पयसो तुमच्या कडेन आसा, द फ्युचर ऑफ पीपल इज विथ यू. सो हे एसेट मॅनेजमेंट आनी विश्वास हे तुमी कशें फुडार कितें, रादर आय लेट मी आस्क यू वॉट इज माय फ्युचर. हांव तुका हाजेर न्ही सारकें सांगता. म्हाका एक 2-3 क्लायंटांनी विचारलें की आमी इतले वर्सां तुजे कडेन वेव्हार करता, कळ्ळें, सो तुवें फुडें कितें करून दवरलां. म्हाका तें समजलें कितें विचारता तो. हांवें म्हणलें डोंट वरी, म्हजो म्हणलें जावंय म्हाका जॉयन जाला, म्हजो चलो म्हाका जॉयन जाला, सो प्लस आय एम बॅक विथ ऑल टॅक्नॉलॉजी, कळ्ळें न्ही. फक्त एडवायस रिलेशन हें म्हज्या बरोबर, तुजें सगळें जें आसा पळय तें थंय आसा. हाज्या फुडें म्हजो जावंय आनी म्हजो चलो तुमचें पळयतलो. प्लस तुमच्या इन्फॉर्मेशना खातीर हांवें मडगांवांय ऑफीस घालां, थंय म्हजो जावंय पळयता ऑफीस. ओके. सो ते खातीर म्हणजे हांवें तें कॅर घेतलां. ओके. सो आसा फुडार आसा, विश्वास आसा आनी ऑब्वियसली तुमकां सगळ्याक ते एक्सेस करूंक मेळटा. हांव एक जेन्युइनली आतां लास्ट फायनल बिफोर आय एंड, तुमचो एडवायस लोकांक कित्याक आसतलो, आनी हांव जाणा पळयणाऱ्यांचो विश्वास आमचेर युजली नासता, तिसऱ्या मनशाक जेन्ना दिता तेन्ना तो एडवायजाचेरूय नासता. हांव तुमकां एडवायस दिवच्या पयलीं विचारता, जो एडवायस दितले ते लोक मानतले काय ना? तेच आसता. कशें आसा न्हय की एक नवो क्लायंट आयलो, तो थ्रू समबडी जर आयलो न्हय, म्हणजे नांव कोणें रिकमेंड केलो, तो हांव एडवायस दिल्लो मानता. कित्याक ताणें ताका सांगिल्लें आसता की ताणें म्हाका हें सांगिल्लें, हांवें केलें ना, हांवें मागीर वचून केलें, आय डिलेड इट बाय 3-4 years, सो आय हॅव सफर्ड, हें तो सांगता. हांवें पयशे गरज नासतना ताका फटिंगपणां सांगून काडले, कळ्ळें, म्हाका अशी गरज नाशिल्ली, म्हाका कोणें तरी बेश्टायलो, हांवें काडले, तो रिपेंड जाता. सो अश्यो सगळ्यो इन्फॉर्मेशनां सांगून जेन्ना कस्टमर म्हजे कडेन येता, तो हांव दिल्लो एडवायस मान्य करता. आतां एक जर मनीस आयलो, म्हजें ऑफीस पळयलें भायल्या भायर, तो म्हाका स्टडी करतलो पयलो. सो आमी लोकांक कितें सांगता, तूं बाबा एक स्टार्ट कर, म्हाका स्टडी कर आनी मागीर तूं यो. सो मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा न्हय, हांव किंवा आनी कोणी फायनान्शियल एडवायजर, जर तुजो तो वळखीचो आसा आनी तुजो ताचेर विश्वास आसा, तो कितें सांगता तें मान्य कर, ताजें एडवायस लिसन कर. तूं फक्त त्या चड एपांनी वचून आनी खंय सायटीर वचून तूं चूज करूं नाका.
कित्याक अल्टिमेटली कितें आसता न्ही, थंय तूं पळयता, फक्त वाचता आनी खंयची बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ती घालता. सारकें. तुका भितर तातूंत रिस्क कांयच इनवॉल्व खबर कितलो नासता. आसा तो कांयच खबर नासता. सो म्हजो एडवायस सदांच की सांगता हांव पयलीं म्हणजे कोणेंय जर तुका कितेंय सांगलें जाल्यार तें आयकून सारकें डायजेस्ट कर आनी मागीरूच पेपराचेर सायन मार. दुसरें हे सगळे जे येता पळय कितें कितें भायल्यान तें सुद्दां तुजे फ्रेंड्स किंवा आमच्या सारकेल्या मनशा कडेन डिस्कस कर आनीच इन्वेस्ट कर. आय थिंक एडवायस हो व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आय होप तुमी इफ पूर्ण कार्यावळ पळयला जाल्यार तितूंतल्यान तुमकांय दिसतलें की ऑब्वियसली टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोणीय जर तुमकां जर सांगता की 2 दिन में पैसा डबल किंवा 2 साल में पैसा डबल जाल्यार तेजेर खरेंच विश्वास दवरूं नाका. दवरतले जाल्यार मातसो इन्फॉर्मेशन हरिबाबानूय सांगलें की तुमी म्हाजेर डायरेक्ट विश्वास दवरूं नाका, तुमीच मातसो स्टडी करा, तुमी तुमचे बुद्धीचो मातसो उपयोग करा सो दॅट तुमचे जे डिसिजन आहा ते वायज डिसिजन आसतले. आनी मोर इम्पॉर्टंटली सगळ्यांक दिसता पयसो जावपाक जाय. कोण जर जस्ट जॉबाक लागला जाल्यार फुडार आपलो गाडी घेवंक जाय, घर घेवंक जाय, आनीक वेगळे वेगळे कितें आसतलें किंवा लग्ना खातीर पयसो जाय किंवा इन द लॉंग रन भुरगीं जर आसा जाल्यार तांचें एड्युकेशन, तांचो फुडार आसा, हे सगळें ऑर मे बी रिटायरमेंट, हे सगळे गोल्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळ्या लोकांचे आसतात. सो आय थिंक वेल्थ क्रिएशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आनी जशें हांवें सुरवात केल्ली की हें एड्युकेशन जर ल्हानपणा पासून सुरवात जायत जाल्यार आमी पयसो कमयतले, सेव करतले आनी वायजली इन्वेस्ट करतले. आनी जर ती नॉलेज ना आमकां जाल्यार म्हाका दिसता हरी कामत सारके अशे तज्ञ आमच्या बरोबर आसा जे तुमकां डेफिनेटली एडवायस करतले टुवर्ड्स द रायट करियर पाथ. थँक्यू व्हेरी मच हरिबाब, तुमी जॉईन जाले, आमच्या बरोबर इतकी म्हत्वाची म्हायती दिली आमकां. देव बरें करूं. प्लेजर इट वॉज. थँक्यू सगळ्यांक तुमकां. देव बरें म्हणून मागता.